मये तळये लागसार आशिल्लो बंधारो घटमूट करपा खातीर तशेंच उदकाची गेट दुरुस्त करपाचें काम चालू आशिल्ल्यान कांय काळा खातीर ह्या रस्त्याची येरादारी बंद आशिल्ली। आतां चडशें काम पुराय जाल्ल्यान येरादारी परतून सुरू जाल्या। मात बंधाऱ्याची कांय कामां आजून प्रलंबीत आशिल्ल्यान आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी गाडयो चलोवप्यांक आपली गती नियंत्रीत करची आनी जड गाडयो चलयतना खाशेल्ली जतनाय घेवची असो सल्लो दिला। हालींच आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मये तळ्या लागसार आशिल्ल्या बंधाऱ्याची पळोवणी करून चालू आशिल्ल्या कामाची पळोवणी केली। उरिल्लें काम बेगोबेग पुराय करपाक संबंधितांक गरजेच्यो सुचोवण्यो दिल्यात। आर्टिक्स ब्युरो रिपोर्ट। मये तलावाचेर जे WRD खात्याच्या अंतर्गत जे स्ट्रेंथनिंग ऑफ बांद आनी रिप्लेसमेंट ऑफ स्लूइस गेट आनी इतर काम ज्या कामा खातीर जो प्रोजेक्ट चालू आसलो आनी ताका लागून 20 मे पर्यंत हो रस्तो पुराय पब्लिका खातीर बंद केल्लो। ती 20 मेची तारीख सोंपोवन म्हणजे आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी हें काम पुराय केल्लें आहा। तात्पुरतो हो रस्तो आतां पब्लिकाक ओपन जातलो खरो, पण जो येरादारी करता त्या पब्लिका कडेन रिक्वेस्ट आहा की अजून पुराय काम कंप्लीट जावंक ना, तरी पण जी वाहनाची गती आहा ती एकदम कमी दवरून हांगासून प्रवास करचो, जेणे करून जी गैरसोय जाताली आमचे चोडण वासीय, नार्वे वासीय किंवा इतर लोक जे पणजे वयताले चोडण फेरी बसून त्या लोकांची सोय आतां परत येयल्ली आसा। जे स्ट्रेंथनिंग काम आमी पळयता, ज्या बांदाचें स्ट्रेंथनिंग काम चालू आहा तें काम तशेंच चालू उरतलें, जेणे करून ही जी काम करपाक लागून मशिनरी हांगासर येतली, वेगवेगळे मिक्सर आसतले किंवा मशिनां आसतली, त्या कामा खातीर ही थोडीशी गैरसोय ही चालू उरतली। पण हेवी वेहिकल हांगासून न व्हरता जे 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर्स जे आहा तेंच्यांनी पास करपाक कांय हरकत ना। जी रोडाची बंदी आसली ती बंदी 20 मे पासून सोंपलेली आहा, तेन्ना जे कोण ट्रेसपासर आसा हांगासून वचपी आहा, ट्रॅव्हलर्स आहा, तेंच्यांनी वचपाक हरकत ना। पण एक सावधगिरी बाळगची। जे काम चालू आहा WRD खात्याचें, ह्या काम चालू आसतना खंय तरी गाडी वेवस्थीत चलयता आसतना स्पीड कमी करून, आनी जे रेलिंग्स हांगासर पूर्ण जाल्ले ना, काही रेलिंग्स हांगा तोडलेली आसा, कारण मशिनां देंवोवपाक लागून हांगासर पर्पज ती तोडून भितर देंवल्ली आहा मशिनां। पुराय काम जाल्या नंतर परत नवीन बांदपाचें काम हे चालू जातलें।